हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन, ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली अशें गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजनाल्ड हांणी अशी म्हायती दिल्ली आसा। तर ही बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवची। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार हरमला एका हॉटेलांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो मांद्रे पुलिसांनी पर्दाफाश केलो। हातून मांद्रे पुलिसांनी गुजरातचे एके बायलेक अटक केलेली आसा आनी जाल्यार वेस्ट बेंगॉलच्या 2 चलयांची सुटका केलेली आसा। तर ही बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवची। ही महत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा ती गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। तशेंच काल राती मडगांवां एक शॉप फोडलेलें आसा। त्या शॉपांतले सुमार 4 ते 5 लाख वस्तू आहा पळय चांदीचे बीन ते सगळे चोरांनी व्हेलेले आसा। आतां ही पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा। तशेंच पुलिसांनी घडणूक थळार वचून थंयचो पंचनामो केल्लो आसा आनी फुडलो तपास सुरू आसा। हेजी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय। तसोच वेळसाव जो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो आजून तसो प्रलंबीत आसा, तो सुटावच जायना। तेजेर आतां एक सद्या नवी अपडेट आयला ती म्हणजे अशी की थंयचो जे पंचायतीन आहा ती रेल्वे प्राधिकरणाक NOC दिला अशें आयकूंक येयलेलें आसा। हेजेरूच जेन्ना हे थळाव्यांक कळ्ळें तेन्ना थंयचर सामकी तणावाची स्थिती निर्माण जाली। उपरांत ताका लागून आयज थंयसरल्या थळाव्यांनी मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी पंचायतीक विचारला की तुमी आमकां विश्वासान घेनासतना NOC कशी दिवंक शकता असो तेंच्यांनी प्रश्न केला। आनी तशेंच तेंच्यांनी पंचायती कडेन स्पश्टीकरण मागलेलें आसा की तुमी NOC कशी दिली। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच रुमडामळ दवर्ली हांगा फाटल्या दिसांनी एक उजो लागपाची घडणूक घडलेली। तशेंच आतां एक म्हायती मेळ्ळी की थंयसर आतां एका बिल्डींग जे एक उजो लागलेलो आसा। उजो कसो लागलो आनी कित्याक लागून लागलो ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। हालीसराक कॅश फॉर जॉब तशेंच फेक ID क्रिएट करून सर्वसामान्यांक लुटपाचो प्रकार ताजो आसतनाच आतां हॅकर्सांनी मुख्यमंत्र्याक टार्गेट केल्लो आसा। आज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची ईमेल कोण तरी हॅक केली, पूण उपरांत 2-3 वरांनी ती रिकवर जाल्ल्याचें कळटा। फुडें आमी या आमचो डेस्क इन चार्ज सुशांता कडेन। म्हादयच्या बाबतींत कर्नाटकान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान कायदेशीर परवानो घेवपा खातीर हालचाली सुरू केला। आनी पयर ब्रेस्तारा तेंचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादवाची भेट घेतिल्ली। आनी आयज पळयत जाल्यार तांचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतिल्ली आसा। आनी कर्नाटकाच्या मंत्र्यांच्या भेटी उपरांत गोंयान एक चर्चा सुरू जाल्या की कर्नाटकाचे मंत्री एके वटेन केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतात, पूण गोंयचे मंत्री कित्याक वचून मेळनात अशें म्हणून जो प्रश्न आहा तो उपरासला। आनी हाचेर काँग्रेसीन आनी गोवा फॉरवर्डाचो जो मुखेली आहा विजय सरदेसायान ताणें सरकाराचेर फोग काडलो। दुसरी म्हत्वाची बातमी येता ती सनबर्नाचे बाबतींत। सनबर्न धारगडे जाता हें तुमकां खबरच आसतलें, पूण सनबर्नाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आसा। धारगळे सनबर्न कसोच नाका अशें तांचें म्हणणें आसा। धारगळ जो सनबर्न जावपाक आहा ते विशीं जे आयोजकांनी पंचायती कडेन कायदेशीर अर्ज केला, हे विशीं ह्या अर्जाचेर सोमारा खास बैठक आपयल्या तांच्यांनी आनी त्या वेळार चर्चा करतले की ताका परवानगी दिवप की ना। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो।
धारगळे सनबर्न जातलो काय ना हें सोमारा निश्चित जातलें. तर एका वटेन आमदार प्रवीण नार्लेकार हांणी सनबर्नाक विरोध दाखयला, तर दुसऱ्या वटेन जे कोणाक दिसता की सनबर्न हांगा येवचो ताका आपूण तेंको दितलो अशें प्रवीण नार्लेकाराचें म्हणणें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन. फुडले शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. ह्या विशींच्यो ह्या संदर्भांतलो डिप्लोमा कोर्स जो आसा ताचेर सुरू करपाचो विचार सरकाराचो आसा अशी म्हायती जी आसा ती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार सांतिस्तेव फेरी धक्क्या वेल्यान जे गाडयेंत बुडून वासुदेव भंडारी हो जो भुरगो आसा तो गायब जालो त्या प्रकरणांत अजून मेरेन कांय हें लागिल्लें ना. वासुदेव भंडारीच्या भावा कडेन गोमंतक टीव्ही उलयलो आनी ताणें सांगिल्लें आसा की 5 डिसेंबर सद्याक ही जी केस आसा ती क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ली आसा आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की 5 डिसेंबराक ह्या पुराय इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत कितें तें आमी तुमकां सांगपाक शकतलीं. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज बायर सेलर्स मीट जाली डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरा वतीन शेतकी खात्या वतीन मडगांव. आनी थंय जे शेतकार आसा तांणी सेंद्रीय शेतीक प्रेफरन्स दिवचो असो अशें आवाहन जें आसा असो उलो जो आसा तो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन मारिल्लो आसा. सो ह्यो तुमकां सविस्तर बातम्यो आमच्या गोमंतक टुडे 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तुमी जाणात आसतले फाटले 3 म्हयने जाले वासुदेव भंडारीची केस चलता, अजून ताचे कोडे सुटना. तर हे विशीं 5 डिसेंबराक क्रायम ब्रांची निमणें कितें जातलें तें सांगता अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी हे विशीं ही म्हायती जी आसा ती वासुदेवाच्या भावान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिल्ली आसा. तर आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.